इतल्यात एक उदाहरण म्हटल्यार जे E20 इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल आसा पळय त्या संदर्भात जो आज देशभर जे सर्वसामान्य गोर गरीब जनता कशी त्रासान आसा आनी कितें कितें वेगळे वेगळे तांकां त्रास जाता ताजेर म्हाका दिसता उजवाड घालपाक हांव सुनील तवटणकराक मागता. आयचो मुद्दो समील बाबान तुमकां सांगलेले प्रमाणे हो सर्वसामान्याचो मुद्दो आसा. कित्याक इथेनॉल जे पेट्रोलान आतां ब्लेंडिंग चालू केलां सरकारान आनी तें ब्लेंडिंग चालू करून तें कंपल्सरी केलां. त्या अनुशंगान म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस देशांतलो आज हे इथेनॉल स्कॅमांक सरकाराच्या बळी पडला. गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी खूब फावटी आयकलां आसतलें की इथेनॉल एनवायरमेंटाक कशें बरें किंवा तांचे जे मंत्री आसा तांचे आमी आज स्टेटमेंट हाचे पयलीं खूब पळयल्ले की इथेनॉल जेन्ना इंट्रोड्यूस जातले तेन्ना 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून. आनी अशी पॉलिसी जी BJP सरकारान रोल आउट केली देशभर, जे पॉलिसीन आज सर्वसामान्य मनीस जाका पेट्रोल म्हणटा तें लागता, ताजे कडेन 2 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं, तांकां आज सगळे मनशांक हे इथेनॉलाची जी सरकाराची लूट आसा ताजे आज सगळे लोक विक्टीम जाल्या. हांव प्रेस म्हजी स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां एक शॉर्ट व्हिडियो दाखयता प्ले करून, फक्त कन्फर्म तुमकां याद दिवपाक आनी आयची परिस्थिती मागीर तुमकां ताजेर हांव कंपॅरिजन दिता. ताजेर झूम कर. 40% बिजली उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा. जनता का भला होगा, किसान ऊर्जादाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा. 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा. मैं तुमकां काय आनीकदा प्ले करपाक जाय नाजाल्यार हे आमी दाखयला म्हणूनय तुमी खंय वचून ऑनलायन सुद्दां चॅक करूंक शकता. हे देशाचो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जाचे स्पेस टॅक्नॉलॉजीन केल्ले रस्ते एकाच पावसान व्हांवून वचपाक फामाद आसा. गोंयानूय आमी पयल्या स्पेस टॅक्नॉलॉजी पावसाची टॅक्नॉलॉजी फुडें कशी व्हांवून गेल्या ती, ते नितीन गडकरीन ही E20 फ्युअल पॉलिसी जी इंट्रोड्यूस केली आनी तो कंटिन्युअसली हे E20 म्हणल्यार 20% इथेनॉल पेट्रोलान मिक्स करपाची पॉलिसीचे एडवोकेटींग करतालो. तो ते जस्टिफाय करतालो लॉन्च करचे पयलीं. ताचो व्हिडियोन तुमी आयकला, फक्त 7% इथेनॉलाचेर तो उलयतालो. म्हणल्यार 1 लिटर पेट्रोलान कितले 70 ml फक्त इथेनॉल घालपाचेर तो उलयतालो आनी 15 रुपया पर लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून सांगलेलें. आज तांच्यांनी 20% इथेनॉल घाला, म्हणल्यार 1 लिटर पेट्रोलान 200 ml ते इथेनॉल घालता आनी पेट्रोल खंय पावला 105 पावला. आतां हांव तुमकां बारीक इकॉनॉमिक्स एक्सप्लेन करता ताजी. आतां गव्हर्मेंटानूच स्वताची स्टडी केल्या हे इथेनॉल युजाचेर E20 इथेनॉलाचेर. ताजे प्रमाणे E20 ट्यून्ड म्हणल्यार E20 कम्पेटेबल ज्यो गाडयो आसा स्पेशली 2023च्यो मागीरच्यो, त्यो गाडयो 3 ते 5% मायलेज ड्रॉप एक्सपिरियन्स करता आयच्या दिसा. गव्हर्मेंटाची स्टडी. आनी ज्यो गाडयो E20 ट्यून्ड आसा 2023च्या मागीरच्यो, त्यो 1 ते 2% मायलेज ड्रॉप फेस करता सद्या. सगळ्यांच्यो करता आसतल्यो, तुमच्यो कोणाच्यो 2023च्यो पयलींच्यो गाडयो आसा आनी 2023 मागीरच्योय गाडयो. जाल्यार हाजे जर ही सरकाराचे फिगर जर पळोवशात 5% ड्रॉपाचें ऑफ मायलेज, जाल्यार सर्वसाधारण जर कोण आठवड्याक 1000 किलोमिटर म्हयन्याक कोण जर 1000 किलोमिटर गाडी कोणाची चलता ऑन एन एवरेज आनी त्या गाडयेची जर 4 व्हिलराची मायलेज दर 15 किलोमिटर आसा पर लिटर, जाल्यार ते मनशाक वर्साक सुमार 36 लिटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लागतलें. म्हणल्यार 100 रुपयाच्यात हांव हरशीं 105 107 जाले रेट पेट्रोलाची, हांव 100 रुपयांत एवरेज काडटा. ती 100 रुपयानूच जर धरशात जाल्यार 3600 रुपया एक्स्ट्रा प्रत्येक मनशाक हे पेट्रोलाक E20चेर लोकां कडल्यान हें सरकार वसूल करता. हो सरकाराचो सर्वे. आतां सरकाराचे सर्वे सरकाराच्यो स्टडीज कितल्यो सारक्यो आसता ह्यो तुमकांय खबर आसतल्यो. आतां इंडिपेंडंट ज्यो लोकल सर्कल्सांत स्टडी केल्या आनी सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे
66% 2023 पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा तातूंत मोर दॅन 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार तुमी पळया, आत्तां तुमकां सांगलेलो सरकाराचो फिगर 3600 रुपया वर्साक. सरकाराचे फिगर तुमकांय खबर आसा कशें आसता ते. जाल्यार एक्चुअल जे सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे सुमार 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार सरसकट प्रत्येक मनीस एका गाडये फाटल्यान 7000 रुपया वर्साक ताका एक्स्ट्रा पेट्रोल घालचें पडटलें. ही BJPची लूट. आनी हाजे पयलीं आमकां खबर आसलें की एडल्ट्रेशन करता म्हणून कोणाक धरताले बी पेट्रोलान मिक्स करता म्हणून. आज सरकारूच एडल्ट्रेशन करपाक लागला. दिस इज अ गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन दॅट इज गोईंग ऑन इन द नेम ऑफ E20 पॉलिसी. ताजेर कसलीच सायंटिफीक, इकॉनॉमीक ऑर एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजन्स करनासतना ही पॉलिसी रोल आवट केल्या. आतां ही पॉलिसी रोल आवट करता ताचो दुसरो इम्पॅक्ट तुमकां हांवें इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट सांगलो कितें जाता तो सामान्य मनशाचेर. जाल्यार ARAI म्हणून एक एजन्सी आसा, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ताजे स्टडी प्रमाणे इट इंडिकेट्स एक्सलरेटेड वेअर ऑन नॉन मेटॅलीक कंपोनंट्स. म्हणल्यार रबर होस, सील्स, ओ रिंग्स जे आसता गाडयेन ताजे वेरेंटेर जाता एक्स्ट्रा. आतां इथेनॉल जें आसा तें ह्युमीड ट्रॉपिकल एनवायरोमेंट, मोर पर्टिक्युलरली हांव गोंया बद्दल उलयता. गोंया सारक्या आमच्या एनवायरोमेंटांत इट टेंड्स टू एट्रॅक्ट मॉयश्चर. त्या कारणान एक्सलरेटेड रस्टिंग, कोरोजन इन फ्युअल लायन्स निर्माण जावपाचो हाय चान्सीस आसा. आतां ह्यो गजाली आसलेल्या कारणान व्हेइकलाची मेंटेनन्स कॉस्ट वाडल्या. व्हेइकलाचे रिसेल व्हॅल्यू रिड्यूस जाला. कितें डॅमेज जाली व्हेइकल एकदां रिपेर केली तर ऑटोमॅटिकली रिसेल व्हॅल्यू ड्रॉप जातलो. ताजी फ्रिक्वेंटली पार्ट्स रिप्लेस करचे पडटा. हे एक्सप्लेन तुमकां केल्ल्या प्रमाणे हांवें, बिकॉज इट गेट्स डॅमेज. आतां फ्युअल डॅमेजा खातीर जी व्हेइकलाक डॅमेज जाता ताजी जे इन्शुरन्स क्लेम्स म्हणल्यार मे बी पोस्ट 2023 करतले, त्यो क्लेम्स वाडलेल्या कारणान सरसकट लोकांक जे मोटर इन्शुरन्स आसा ताचो प्रिमियम वाडटलो. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना कोवीड आयलें आनी मोठे संख्येन हेल्थ क्लेम्स आयले, ऑटोमॅटिकली हेल्थ पॉलिसीज ज्यो प्रत्येक मनशान घेतलेल्यो ताचे प्रिमियम वाडले. तशें आज E20 फ्युअला खातीर जो गाडयांक डॅमेज जातलो ताज्या खातीर सरसकट जनरल ते तुवें क्लेम केला म्हणून न्हय, सगळ्या पॉप्युलेशनाक इन्शुरन्स कंपनीज ज्यो आसा दे वील टेक अ कलेक्टीव डिसिजन की बाबा E20 खातीर गाडयो डॅमेज जातल्यो, क्लेम्स वाडटले, आमी लॉसान वतली. त्या खातीर प्रिमियम जो आसा दे वील इन्क्रीज. हाजो मार सरसकट सगळ्यांक बसतलो. सामान्य मनशांकूय बसतलो, अंध भक्तांक बसतलो, सगळ्यांक बसतलो. कोणाक विचारून येवचो ना तो. हो जालो तुमकां डॅमेज पार्ट एक्सप्लेन केलो हांवें. आतां तुमकां गोवा स्पेसिफीक हांव सांगता. गोंयान बिईंग अ टुरिजम स्टेट, गोंयान वॉटर स्पोर्ट्स चलता, गोंयान टॅक्सीकार आसा, गोंयान मोटरसायकल पायलट आसा, गोंयान रिक्षेकार आसा. त्याच प्रमाणे गोंयान ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे तुमकां खबर आसा कितलेशेच जाण आउटबोर्ड मोटर्स यूज करता जाका पेट्रोलूच लागता. आतां हे तांची जी इंजिन्स आसा ती कावासाकी जावं आनी कसली आसतली, जाल्यार ही स्मॉल इंजिन्साची कंपेटेबिलिटी कितें E20 खातीर. गाडयो जर डॅमेज जाता जाल्यार त्यो तांच्यो डॅमेज जातल्यो. हो एक तांकां लॉस. दुसरो लॉस म्हणल्यार इन्क्रीज फ्युअल कॉस्ट ड्यू टू लोवर मायलेज कमी जाल्ल्या कारणान तांकां फ्युअल चड वापरचें पडटलें. सो सर्वसामान्य गोंयकार जो टॅक्सीकार आसतलो, जो नुस्तेकार आसतलो, जो आउटबोट मोटर यूज करता, जो रिक्षेकार आसतलो, जो पायलट आसतलो, जो वॉटर स्पोर्ट्स करता तो आसतलो, हांकां सगळ्यांक हे गोश्टीचो मार बसतलो. आनी बसता ऑलरेडी मार चालू आसा. इट इज ऑनगोईंग प्रोसेस. आतां तुमकां इकॉनॉमी सांगली, डॅमेज सांगली, गोवा इम्पॅक्ट सांगलो कितें जाला तो. आतां हाजो बॅकग्रावंड सांगता. आतां एक महामानव आमी पळयल्लो उलयता आसतना जो सांगतालो, नितीन गडकरी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर BJPचो, की जेन्ना इथेनॉल इंट्रोड्यूस जातली E20 ऑर वॉट एवर पेट्रोलान मिक्स करतले, भेसळ करतले, तेन्ना 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून. हाजे पयलीं आमी आयकलां तांचे 2 लाख करोड स्वीस बँकेच्यान हाडटले म्हणून, 15 लाख लोकांचे बँकेनी येतले म्हणून. ताचे फुडें वचून हे नवो जो महामानव आसा नितीन गडकरी ताणें सांगलें 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून. जाल्यार 2 कंपनी आसा, सियान एग्रो
आनी मानस एग्रो म्हणून ह्यो दोनूय कंपनी कोणाच्यो? नितीन गडकरीच्या चल्याच्यो. ह्यो दोनूय कंपनी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंगान इनवॉल्ड आसा. आतां दोन कंपनींतली एक जी सियान एग्रो कंपनी आसा ताचो तुमकां हांव रेवेन्यूचें बारीक एग्जांपल दितां. सियान एग्रोचो रेवेन्यू आसलो मिड 2024 17 कोटी रुपया. कितलो आसलो? 17 कोटी. तो रेवेन्यू जंप जालो 523 कोटी रुपया बाय मिड 2025. म्हणल्यार एका वर्सान 17 कोटी वयल्यान 523 कोटी रुपया ताचो कंपनीचो रेवेन्यू वाडलो. पर्संटेज तुमी काडा कितले पर्संटान वाडलो तो. वालोर व्हेरी गूड बिजनसमॅन. कांय ताका क्रिटिसायज करूंक जायना आमी. बाकीच्या लोकांनी शिकूंक जाय हांचे कडल्यान बिजनस कसो करप तो सामान्य मनशान. दुसरो सियान एग्रोचो शेअर व्हॅल्यू कंपनीचो लिस्टेड कंपनी 41 रुपया आसलो 41 रुपीज. तो 3200 पर्यंत वयर पावलो. म्हणल्यार सुमार 2000% ताचो शेअर व्हॅल्यू कंपनीचो वाडलो सेम पिरियडान. आतां टू युअर नॉलेज ही E20 पॉलिसी जी नितीन गडकरीन म्हणल्यार सियान एग्रो आनी मानस एग्रो जे मनशांची तांचे बापायन काडली ही 2023 काडली. आतां हो टायमींग म्हणपाचो हाका कोइन्सिडन्स म्हणपाचो काय लक म्हणपाचो तो प्रत्येक मनशान विचार करपाची गरज आसा. आमी काय सांगिना. ही आतां पॉलिसी फार्मर वेलफेअर काय ही केअरफुली इंजिनियर्ड पॉलिसी टू बेनिफीट स्पेसिफीक इंडिविज्युअल्स एंड एंटरप्रिनर्स हू आर इन अ क्लोज सर्कल ऑफ BJP. हें हांव म्हणना हें तुमी विचार करपाची गरज आसा. ते फिगर्स आनी डेटा डिटेल सगळे अवेलेबल आसा. म्हणल्यार बापूय पॉलिसी ड्राफ्ट करता. पूत तेच पॉलिसीन जे चलतलें कंपल्सरी करता. पॉलिसी म्हणल्यार तें ऑप्शन ना तुका. ऑप्शन ना तुका. झक मारीत तें घालूंक जाय E20. जाल्यार पूत तोच बिजनस चालू करता आनी ते बिजनसाची ग्रोथ इतले 1000 पटींनी जाता. आतां हाका कितें म्हणपाचें? समाज कार्य म्हणपाचें, हातून कृशी कार्य म्हणपाचें, फार्मराचो बेनिफीट म्हणपाचो, एनवायरमेंटाचो बेनिफीट म्हणपाचो, हो विचार तुमी करा. 2014 ते 2025 ह्या काळान 40 लाख कोटी सेस पेट्रोलाचेर सरकारान जमा केला. ताजेर अजून उत्तर दिवंक ना. हो खंय युटिलायज केला तो. काँग्रेस पार्टी परत परत मागणी करता की हाजेर उत्तर दिवचें, क्लॅरिटी दिवची. ताजेर कांय क्लॅरिटी येवंक ना. आतां हो जालो नितीन गडकरीचो पार्ट. आमकां खबरूच आसतलें की नरेंद्र मोदी क्लोज आसलेल्यो फॅमिलीज ज्यो बिजनसान आसा दे आर इन टू पेट्रोल रिफायनींग. फाटले कांय काळान जेन्ना देश आमचो रशियेच्यान सवाय क्रूड ऑयल घेताली आनी इंडियेक रिफायन करतालो ते सगळे प्रायम मिनिस्टराक क्लोज आसलेले कंपनींनी रिफायन करताले. ते रिफायन जाल्लें पेट्रोल नितीन गडकरीच्या चल्यान तयार केल्लें इथेनॉल मिक्स करताले. आतां इतलें बरें काम तुमी करता, रशिये कडल्यान सवाय क्रूड घेता, नितीन गडकरीन आनी सवाय करपाक इथेनॉल घाला, जाल्यार म्हाका दिसता पेट्रोल 5 रुपया बी लिटर जावंक जाय आसलें इंडियेक. पण तें जायनासतना पेट्रोल 105-107 रुपया लिटर आसा. वयल्यान मायलेज कमी जाल्या. आतां एक तुमकां फाटले काळान व्हरता. 2014 जेन्ना काँग्रेस सरकार आवटगोईंग आसलें तेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयल जाचे कडल्यान पेट्रोल तयार करता $105 आसले पर बॅरल. आनी तेन्ना मदीं ते 140 डॉलर पर बॅरल पर्यंत पावले. तरी आसतना काँग्रेसच्या काळान पेट्रोल आनी प्युअर पेट्रोल, भेसळयुक्त पेट्रोल न्हय, प्युअर पेट्रोल तेन्ना 60 ते 70-75 रुपयाचेर इंजीन मेळटालें. बरोबर? तुमी सगळ्यांनी विकत घेतलां आसतलें पेट्रोल. आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड $84 to $111 पर बॅरल आसा जाल्यार आज प्युअर पेट्रोल, भेसळयुक्त न्हय, प्युअर पेट्रोल 160 ते 170 रुपया लिटर आसा. जे स्पीड आनी कितें म्हणून मेळटा तुमकां खबर आसतलें. भेसळयुक्त 105 आसा. मग कितले हांच्यांनी देशाचें कार्य केलां तें पळया. समाज कार्य कितलें केलां, देशा खातीर कितले त्रास काडटा नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी, हें पळोवपाची गरज आसा. कित्याक इंडियेच्यान आयचे दिसा जे पेट्रोल भुतानाक वता, भुतानाक काय पोर्ट ना, भुतानाक पेट्रोल इंडिया सप्लाय करता.
जाल्यार प्युअर पेट्रोल भुतानाक 97 रुपीजांक मेळटा, 97 रुपयांक मेळटा. आनी भुतानान रिफ्यूज केला E20 पेट्रोल घेवपाक बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिजन्स. गाडयो डॅमेज जातल्यो, व्हेकल्स कम्पेटेबल ना म्हणून. हो फॅक्ट. जाल्यार हाजे वयल्यान तुमी विचार करा की डबल इंजीन सरकार जे आमच्या देशान आसा ताची कितली बारीक सारीक इंजिनां आसा आनी ती कशे पयशे करता आनी सामान्य मनशाक कशे काबार करता पळय तो पळयात. आतां एनवायरमेंटाचें जर ते एक्सप्लेनेशन BJP दिवंक सोदता, एनवायरमेंटल तें बरें पडटा म्हणून जाल्यार एक इन शॉर्ट सांगता, 1 लिटर इथनॉल करपाक 10,800 लिटर उदक लागता जर इट इज बीइंग मेड फ्रॉम रायस. इफ इट इज बीइंग मेड फ्रॉम शुगर केन म्हळ्यार उसा पासून जर करता जाल्यार 3,600 लिटर उदक लागता टू मेक 1 लिटर ऑफ इथनॉल. मागीर हेवी वॉटर पोल्युशन फ्रॉम डिस्टिलरी वेस्ट वॉटर जाता, हो ताजो एक भाग आसा. आनी इथनॉल डिस्टिलरी ही रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रियल झोनान येता हें सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार पोल्युशनाचें सोल्युशन इथनॉल म्हणून जे BJP प्रोपोगंडा करता आनी आन्सर दिता हें कंप्लिटली तांचें फॉल्स नॅरेटिव्ह आसा टू जस्टिफाय दीस. तुमकां हांवें हें सांगलेल्या प्रमाणे आतां म्हाका दिसता की सरकाराक आमचे कडल्यान काही प्रश्न आसा स्पेसिफीक. डज कार मॅन्युफॅक्चरर लायक मारुती, टोयोटा, हुंडाय allowed the use of ethanol E20 in their manual for the vehicles before 2023? हें गोवा गव्हर्मेंटाक उत्तर आसा. हांव सेंटराक विचारना, गोवा गव्हर्मेंटाकूच विचारता कित्याक एक इंजीन गोंयांत चलता न्ही तांचें, हांच्यांनी उत्तर दिवपाची गरज आसा. कित्याक आज E20 प्रत्येक मनशाक कंपल्सरी जाला पेट्रोल. Are 80% car running on road today in Goa compatible with E20 fuel? 80% ज्यो गाडयो आज रस्त्यार आसा ह्यो कंपेटेबल आसा E20 फ्युअलाक काय ना हाजेर सरकारान गोंयकारांक उत्तर दिवचें. गोंयांत सुमार 15 लाख गाडयो चलता एज पर रिकॉर्ड्स. तातूंतल्यो सुमार 10 लाखाच्या वयर आसा, हांव 10 लाखूच धरता, पेट्रोलाचेर चलता. आनी 2023चो फाटलो जर फिगर घेत हरशीं तो चड आसा, 8-8.5 लाखान पावतलो तो. हांव कमीच धरता, 7 लाखूच धरता. जाल्यार 7 लाख गाडयो ह्यो 2023 मॅन्युफॅक्चरिंगाचे पयलींच्यो आसा गोंयांत ज्यो पेट्रोलाचेर चलता. जाल्यार 7 लाख गाडयेचे ओनर आज BJPचे भ्रश्टाचाराचो प्रायस भरता आपल्या पॉकेटांच्यान. कश्ट करून जोडटात आनी मंत्री आनी मंत्र्यांच्या फॅमिलीच्या पॉकेटान डायरेक्ट पयशे वता. पयलीं तरी वेगवेगळे तरेनी चोरताले, खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कमिशन मारताले आनी कितेंचेर कमिशन मारताले. आज डायरेक्ट तुमच्या बॉल्सान हात घालून काडटात. आनी फुडलो प्रश्न जो आसा की 2023 पयलींच्यो ज्यो व्हेकल्स डॅमेज जाता इथेनॉल युजान, ते इन्शुरन्सान कवर जातल्यो काय म्हणून रिपेर्स. ताजो फुडलो प्रश्न आसा की हें जर तूं इथेनॉल इतलें बरें जे सरकार जस्टिफाय करून आज सामान्य मनशाच्या माथ्यार मारला जाल्यार इथेनॉलाच्यो मिक्स करून E20 फ्युअल प्रायसीस पेट्रोलाच्यो अजून रिड्यूस कित्याक जावंक ना? नितीन गडकरीन सांगलेल्या प्रमाणे 15 रुपया कित्याक लिटर जावंक ना? नितीन गडकरीन सांगलेलें 7% इथेनॉल घालून 15 रुपया लिटर जातलें म्हणून. आज 20% घालता, 7 त्रिक 21 म्हणल्यार 5 रुपया लिटर पेट्रोल जावपाक जाय आसलें. ताच्या लॉजिका प्रमाणे, ताचें कॅल्क्युलेशन, हें आमचें कॅल्क्युलेशन न्हय. तें आज कित्याक जावंक ना हाजें उत्तर हें जें एक इंजीन गोंयांत आसा BJPचें चोरपा खातीर, तांच्यांनी गोंयचे जनतेक दिवपाची गरज आसा. आमचो डिमांड आसा की स्टेट स्पेसिफीक रिव्यू स्टडी करची ऑन इम्पॅक्ट ऑफ ब्लेंडेड E20 पेट्रोल ऑन पीपल्स व्हेकल्स, बोट्स एंड अदर मशीन्स आनी ऑन इट्स मायलेज. दुसरो डिमांड आसा की जो पर्यंत ही स्टडी जावन ताचे प्रॉपर डिटेल्स भायर येना तो पर्यंत फोर्स्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ब्लेंडेड पेट्रोल मे बी पुट ऑन होल्ड, हें पॉज करपाची गरज आसा. कित्याक आज ताचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें हाजेय कांय क्लियर स्टडी जमना. जाल्यार अशे काळान आमचे 2 डिमांड हांवें तुमकां क्लियर सांगल्या जे BJPचे गोंयचे सरकारा कडेन आसा आनी ते तांच्यांनी बेगीनचे बेगीन करचे. कित्याक हो जितले चड टेप इथेनॉल सामान्य मनीस आपल्या व्हेकलान वापरतलो तितलो तांकां लॉस जातलो
आनी तो लॉस भरून काडपाक BJP आसचें ना आनी BJPच्या आमदारान मंत्री येवचे ना ते घरा गेल्ले आसतले. हाजो डॅमेज प्रत्येक मनशाक जातली. आज ट्रिपल एटॅक BJPन इथेनॉलाच्या नांवान जनतेचेर केला तो म्हणल्यार कसलोच फ्युअल कॉस्ट रिडक्शन हातून जमना इथेनॉलान. दुसरो व्हेहिकलांक डॅमेज जाल्या आनी थर्ड मायलेज ड्रॉप जाल्या सिवियरली. जाल्यार हें जर चित्र आज BJPचे E20 पेट्रोलाचें जर आमी पळयत जाल्यार एक गोश्ट क्लियर जाल्या की गोंयान कशी मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या मंत्र्यांनी वेगवेगळी खातीं आपल्या आपसात वांटून घेतल्या. बारीक धंदे कशे म्हणल्यार ताजे वयल्यान ते जोड करता, लोकांक कांयच बेनिफीट करपाचें तांचो फोकस नासता. तशें आज देशान केंद्राक एक राजकुमार E20 करता. एक बारीक राज्याचो राजा तो नितीन गडकरी, ताजो एक राजकुमार E20 करता. दुसऱ्या राज्याचो राजकुमार T20 करता. आनी जो शहनशाह बसला बादशाह तांचो तो 420 करता सबंद देशाचेर. कित्याक तो सांगतालो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. हो क्लियर कट भ्रश्टाचार प्रत्येक फिल्डान चल्ला. जाल्यार E20, T20 आनी 420 आज सामान्य मनशाक काबार करपाचें BJPन चलयला. कितें प्रश्न? सुनील बाब, तुम्ही रिसेंटली नितीन गडकरीचो इंटरव्यू पळयला. हय. तेजेर हेच तुवें जे क्वेश्चन मांडले ते सगळे आन्सर ताणें दिले. पूण म्हाजो एक क्वेश्चन आसा हेजेर तुमी जे म्हणलें जो फायदो जाता सरकार आमचे लोकांक फायदो जावंक जाय, लेस जावंक जाय, रेट जावंक जाय, तेणें तो डायवर्ट केला. तो अटेन्शन तेणें डायवर्ट केला पेट्रोलियम मिनिस्टर. But he was propagating ethanol and ethanol blended fuels. But आता he is saying these responsibilities are of the petroleum department. So तुमचो प्रश्न जावन जाय पेट्रोलियम डिपार्टमेंटाक. सेकंडली जे गाडयो मॅन्युफॅक्चर आहा तेमी कोणें ऑब्जेक्शन काडूंक ना सगळे फ्युअलाचेर. सो कित्याक दिसता तुमकां जे स्टेक होल्डर्स दे आर नॉट रेजिंग द क्वेश्चन्स? पळय गाडी मॅन्युफॅक्चरर्स तूं म्हणटा आज देशान पयलीं म्हणल्यार डेमोक्रेसी ना हें लक्षांत घे. आज देशान डिक्टेटरशीप चल्ल्या. कंपनीज आनी कॉर्पोरेट लॉबीज कॅनॉट फायट दीस गव्हर्मेंट. देर आर फ्यू इंडिविज्युअल्स हू आर रनिंग द कंट्री. हें याद दवर. आनी ताजो जर तूं कालचो इंटरव्यू पळयत तातूंत तो प्रत्येक प्रश्नाक सांगतालो हरदीप पुरीक सांग म्हणून विचार म्हणून पेट्रोलियमा बद्दल. जाल्यार तो पेट्रोलियमाचेर E20 कित्याक एडवोकेसी करतालो ते पेट्रोलियम मिनिस्टरान करनी आसलो. हांवें तुमकां फॅक्ट सांगलें. हांवें म्हजे पद्धतीचें कांय सांगूंक ना. वॉट एवर आय हॅव टोल्ड यू एवरी वर्ड इज रिकॉर्डेड. इट इज अ फॅक्ट. यू कॅन गो एंड चॅक इट. गडकरीच्या नावान देशभरात बोवाळ चल्लेलो आसा. लाखो व्हेकल्स डॅमेज जाले आसा. दुसरी गजाल भेसळयुक्त पेट्रोल आसा पळय तोय क्रिमिनल एक्ट आसा आनी ताज्या फुडें वचून ताणें आपल्या भुरग्याक बरोबर ताजो फायदो दिला पळय तो एक दुसरो क्रिमिनल एक्ट आसा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गडकरीच्या विरोधान क्रिमिनल केस हे जावं शकता, लॉस जावं शकता. पळय आज हांवें स्टार्टिंगूच जशें सांगलां की तुमकां खबर आसतली तुमी पयलीं अंजुना कलंगूट बेल्टाक आतां तरी पेट्रोल पंप जाल्या. मांद्रे मोरजे सुद्दां आतां जाल्या पळय थंय पेट्रोल पंप. पयलीं पेट्रोल पंप चड नासले ते बेल्टान. लोक अशे सायडीक टेबल घालून बाटल्यांनी पेट्रोल विकताले. पयला तुमी आसतले न्हय. तर ट्युरिस्ट बी घेताले चुकून. सामान्य गोंयकार घेनासले. कित्याक घेनासले? कित्याक तातूंत केरोसीन आसतालें म्हणून लोकांक खबर आनी गाडयो डॅमेज जाताल्यो. सारकें? जाल्यार आज सरकारूच भेसळ करपाक लागल्या. दीस इज अ गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन आनी दीस इज अ क्रिमिनल एक्ट एक्चुली. आनी ताचेच पळय जसो हो सांगतालो अमित शाह क्रोनोलॉजी समजुये म्हणून. हांगा क्रोनोलॉजी देखी न्हय. नितीन गडकरी पॉलिसी हाडटा E20 फ्युअलाची. इथेनॉल कंपल्सरी करता. तातूंत ताजो चलो तेन्नाच ते इथेनॉलाचें मॅन्युफॅक्चरींग घालता. 17 कोटी वयल्यान ताजो रेवेन्यू 523 कोटी जाता. 41 रुपयाचो शेरा वयल्यान ताजो शेअर व्हॅल्यू 3200 रुपया पर्यंत पावता. 2000 इन्क्रीज जाता. सामान्य मनशाक कितें मेळटा? सामान्य मनशाक जुमला मेळटा. सामान्य मनशाक मायलेजूय ना. तुजी गाडी डॅमेज, तुजो रिसेल व्हॅल्यू ना, तुजे रिपेर जर करपाक पडलो तुका इन्शुरन्स ना. आनी वयल्यान जे लोक फाल्यां पेट्रोल व्हेकल सुद्दां यूज करता जनरल सरसकट मोटर व्हेकल जे इन्शुरन्स आसा प्रिमियम सगळ्यांक वाडटलो तो. हो कॉमन मनशाचेर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्रायक BJPचो. So what is the Congress's course of action now? See, we have already raised this. This is a awareness press conference so that every people should know. In गोंयान तरी आमी उलयले मिटिंग्सांक हांगा ताचेर एक आमची हें जावंक नासली. कित्याक पळय प्रत्येक मनशाक कळपाची गरज आसा. आज पीपल डिपेंड ऑन सोशल मिडिया अवेरनस. दीस वी फेल्ट इट नेसेसरी टू ब्रिंग दीस फॅक्ट्स बिफोर द पीपल. इन द ड्यू कोर्स ऑफ टायम
we will come with a concrete plan of what we are doing against this, because this is something very serious. This is affecting each and every person. More importantly, Goa being a tourism state, Goa being a fisheries state, where backbone industries are like tourism and fisheries. I have explained how a small tourism stakeholder, एक कोण नवो भुरगो आसतलो गोंयकार जो आपले एक वॉटर स्पोर्ट्साची बारीक ती जेट स्की घालतलो और बारीक बोट घालतलो, और कोण आउटबोट मोटर असलेलो पोनेळ असलेलो कोण बारीक नुस्तेकार आसा, ताका हाजो कसो अफेक्ट जातले. एक टॅक्सीवालो आसतलो, आज तुमकां खबर आसा न्ही पेट्रोलाचेर टॅक्सी 2023 पयलींच्यो कितल्या भरपूर आसा. मागीर रिक्षेवालो आसतलो, मोटरसायकल पायलट आसतलो, सगळ्यांक मार बसतलो ह्या गजालीचो. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मी, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू ऑल्सो. तूं काय प्रायवेट जेट घेवन जेट फ्युअल घालून भोंवतो ना न्ही, जशे आज मुख्यमंत्री भोंवता किंवा बीजेपीचे आमदार भोंवता. तूं भोंवूंक शकता? आसा तुजे कडेन प्रायवेट See, जेट? this is all fair enough. Yeah. But on a national level, what is the Congress? See, we have- we don't see any major protest. No, we have raised this issue on the national level. You can go and check on the Congress Party's website. You can check our other platforms. We have raised this issue on the national level, and we are going to take it ahead in Goa also at a very large scale. Also, there are some allegations that there are many senior Congress leaders in places like Karnataka and Maharashtra who themselves have refineries for ethanol. So, is the Congress also benefiting? Is that why we are not seeing a major? See, I will tell you, impact? you should know one thing. If Congress was benefiting, then Congress would have not come and raised this issue. We are not like BJP. Remember one thing, Congress never got policies which crushed the common man. काँग्रेसीच्या टायमार चुको जाले आसतल्यो 100%. There is no doubt. Election is a continuous process. The government is a more continuous and transparent process has to be. आणि जेन्ना काँग्रेसीचो चुको जाल्या सरकारान लोकांनी दुसरें सरकार हाडलें न्हय निवडून, बरोबर. पण काँग्रेसीन केन्ना लोकांच्या पोटार मारूंक ना. आज जे सरकार लोकांचे सामान्य मनशांचे पोटार मारून डायरेक्ट आपल्या भुरग्यांक, तुका सांगलें एक राजकुमार E20 करता, दुसरो राजकुमार T20 करता, आनी तांचो जो सगळ्या राजकुमारांचो बापायचो जो बापूय आहा हो शहनशाह, ना खाने दूंगा ना खांगा ना खाने दूंगा म्हणटालो, तो सबंद देशाक 420 करता. गडकरीन सांगला एलिगेशन करणारे हा पळय तांचे आपण डिफॉर्मेशन घालूनय न्हय एलिगेशन पळय. गडकरी काल उत्तरात नासली. गडकरी हरशीं कसल्यो गजाली सामक्यो अश्यो सोप्यो करून दाखयता, कांय नाही करून दाखयता तो. थंय मोपा वतना वाटेर पेडण्या दोंगर पडलो, कसो पडलो, कितें एक्शन घेतलें कॉन्ट्रॅक्टरांचेर सांगचें. गडकरी फक्त बातां मारपाक. गडकरीन कांय करूंक ना. ते स्पेस टॅक्नॉलॉजी रस्ते कशे व्हांवून ना तुमचे. ते हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेले किल्ले अजून एक चिरो हालना मरे तो. हां, मुघलांनी बांदलेलो तो लाल किल्ल्याचो एक गुण फातर हालना. आनी हांगा पोर्तुगीजान बांदलेले पूल हालना, जाल्यार हांच्यानी बांदलेले हायवे कशे व्हांवून आतां. आम आदमी पार्टीच्यानी रस्त्यार देवतांनी इथेनॉल प्रश्नाचेर तेणें काल एक इश्यू केला. पंपार एका तांकां 1 लिटरान 80% इथेनॉल मेळ्ळा. सो तशें तुमचें पळय 80% न्हय, तूं सरप्रायज जावं नाका. फाल्यां ते 95% इथेनॉल घालपी आनी मागीर तुका 5-10 रुपयान पेट्रोल म्हणून सांगपी. बीजेपी कितेंय करूंक शकता. आज पळय जो पेट्रोल पंप वाले सुद्दां सांगपा लागल्या की इथेनॉल आयिल्ल्या कारणान पेट्रोलान, कित्याक इथेनॉल एट्रॅक्ट्स मॉइश्चर स्पेशली इन ट्रॉपिकल ह्युमिड क्लायमेट्स लायक गोवा. अंडरग्रावंड सुद्दां तांच्यो ज्यो टँक्स आसा एक्चुअली ते FRP आसा, पण तांचे ते सील्स आनी हे ते मेटल आसता कितें ते एकदां ताजे लिड्स आसता, ताका कोरोजन जावपाक लागला. इट इज अ सिरियस इशू. एवरीबडी हॅज टू सी दीस. दीस इज नॉट द इशू की काँग्रेसीक अफेक्ट जातलो, एक स्पेसिफीक क्लासाक अफेक्ट जातलो म्हणून. हो प्रत्येकाक अफेक्ट जातलो. तुजी गाडी फाल्यां वाटेर बंद पडल्यार सरप्रायज जावं नाका. अनेक नितीन गडकरीन आज लॉन्च केल्लें की हांवेन उडणारी बस हाडटा हांव. नितीन गडकरी ते कितें हाडूंक सोदता. हवेन उडणारी एक हाडलेली मडगांव हवेन उडणारी बस. ती हवेन उडून गेल्या, अजून मेळना खंय गेल्या ती. हवेन बस उडत काय ना उडत म्हाका खबर ना. 27 बीजेपीचें सरकार आनी 31 केंद्रीय सरकार, तांचे 100% हवेन उडपाचें 29. थँक्यू. थँक्यू.